सुटकेचे पुस्तकाला आमी वाचूया अवेस्वर 10 वोड 1. मागीर सोर्वेस्पोरान मोजसाक अशें ताणें म्हटलें, तूं फारोवाशी वस. फारोवाशी तूं वस. फ्रेंड्स, जोरी हांव मोसेसाच्या जाग्यार आसलो जाल्यार हांव सोर्वेस्पोराक म्हणपाचो, तूं म्हाका फारोवाशी कित्याक वसोंक तूं म्हाका सांगताय? तुवें पळय म्हाका जो संदेश दिलो पळय तो हांवें तो फारोवाक पयलींच सांगून दिल्लो. तुवें जें कितें म्हाका सांगोंक सांगलें पळय आनी फारोक ते वचोन सांगलें, तातूंत कितें बदल जाल्लो आसा? तो जाल्यार कांयच आयकना. तूं कितें सांगता पळय ताचेर ध्यानूच दिना तो. तुजी अजापाची कामां पळोवन पासून ताचें मन कितें ताणें बदललें? पयलो जो पळय त्रास त्या लोकांचेर आयिल्लो आसा तो, हे 10 आकांत, हे 10 माराकांत दुयेंसां हे 10 दिसांनूच थिंगासोर येवंक नासले. एक्झॅक्टली ही 10 जे आकांत आयले, हे 10 प्लेग इजिप्टाच्या देशान कितले तेंप मसून तो आसलो ताचे बाबतीन कोणाक खबर ना. पूण बायबलाचे ज्ञानी मनीस ते बायबलाचें शिक्षण करून ह्या भाशेन ते आमकां सुजाव दिता. तांचो ओपिनियन असो आसा, ओ तांचो अदबास असो आसा, म्हणल्यार सुमार 2 म्हयने ओ ते 6 म्हयने पर्यंत हे सगळे आकांत येयला आसतले अशें ते म्हणटात. थोडे जाण जाल्यार म्हणटा 6 सोमानूच पुरो. आतां ते कितेंय ते आसूं, ज्या भाशेन आमी लायनीन वाचता एका उपरांत एक एका उपरांत एक तशें आकांत येयला तशें न्हय तें. पळय हे 10 जे माराकांत आकांत येयले हे रोकडेच येवंक ना, पूण थोडे तरी म्हयने थिंगा घडले. ताच्या पयलीं फारोवान मोजेसाक आनी आरोनाक आपयलो. हांवें पातोक आदारला अशें ताणें मानलें. तुमचो सोर्वेस्पोर व्हरतो. ताणें अशें म्हणलें, हांव आनीक म्हजे लोक आनी म्हजे पोरजेचो लोक आमी खोटे मनीस अशें मानून घेतलें. आमी पातोक आदारला अशें म्हटलां, आमी खोटे मनीस थंय म्हटलें. आनी ताणें अशेंय आनीक म्हटलें, जोरी आमकां ह्या आकांतल्यान सोडवून जाय जाल्यार तुमच्या सोर्वेस्पोर सांगता पळय त्या प्रमाणे हांव तुमकां वसोंक दितलो. ह्या भाशेन तो भासावणी दिता. आमी ह्या शर्मा वरवीं आमी एक वर्तें लिसांव आमच्यान शिकोवं येता. आमी हें अशें शिकोवंक येता. आतां चोत्रायन तूं आयक, जेन्ना आमी त्रासान आसता पळय, जेन्ना कसलें प्रॉब्लम तुमकां येता, जेन्ना कसले त्रास तुमकां येतात, तेन्ना तुमी चालत्या भाशेन अशें तुमी म्हणटा. सोर्वेस्पोर लागीं येतात आनी ह्या भाशेन तुमी मागणें कोत्ता. सोर्वेस्पोराक भासावणी दिता. सोर्वेस्पोरा, जोरी तर म्हाका हे त्रासांतल्यान तूं म्हाका सोडयशी जाल्यार, म्हजे हे त्रास जोरी तर तूं पयस करीत जाल्यार, म्हज्या चेडवाचे काजराची सोरीक तूं सारकी करीत जाल्यार, वो म्हाका ती शिर्वीस मेळत जाल्यार, वो म्हजें प्रमोशन जायत जाल्यार, वो म्हजें विजा येत जाल्यार, वो म्हाका भुरग्यांचें तूं बेसांव दीत, वो म्हाका एक पूत तूं दीत, वो म्हाका तें घर दीत जाल्यार ह्या भाशेन, तेन्ना तुमी सोर्वेस्पोराक ह्या भाशेन तुमी म्हणटा, तुवें म्हाका हें दीत जाल्यार हांव तुका ही भेट खरेपणीत तुका दितलो. हांव हें कोत्तलो, हांव तें कोत्तलो अशें तूं चालत्या भाशेन. जेन्ना पळय तूं कोश्टान आसाय आनी जेन्ना तूं सोर्वेस्पोरा कडेन जेन्ना कितें मागताय तेन्ना तूं सोर्वेस्पोराक भासावणी दिताय. पूण आतां मातशें तूं आयक पळय, जेन्ना सर्वीस ना आनी तूं फकत एकूच फावटी तूं जेयताय, वो गोडेक तूं सारकें उणें जेयताय, आनी जेन्ना तूं बुकेन सारको फोडफोडटाय आनी तुजे बरोबर शिंगताले पळय तांकां व्हरती कामां मेवल्या व्हरती बायकी घेवन भोंवता, वो घोडेक ते कार विकती घेता आनी लायफान सेटल जाल्या. आनी तुका सर्वीस मेळोंक ना आनी तूं एका सिंगल रुमान 4 लोकां बरोबर तूं थिंगासोर शेअर कोत्ताय. तूं उपाशी आसाय, सारकें थिंगा परीक्षण आसा आनी तूं मेहनत करीत आसाय. असल्या वेळाचेर तुज्या मनान असले विचार येता, म्हाकाय सोर्वेस्पोरान तूं सर्वीस दिली बरें जावपाची. सोर्वेस्पोरा तूं म्हाका त्या कंपनीन तूं तर काम दीत जाल्यार सोर्वेस्पोरा हांव तुजे पासत अशें करतलो. आनी तूं म्हणटलें त्या आख्ख्या वर्साची वद्दी तुका पगार दितलो. कितें म्हणटाय? त्या आख्ख्या वर्साची वद्दो पगार हांव तुका दितलो. ह्या भाशेन जेन्ना तूं त्रासान आसताय सोर्वेस्पोराक तूं भासावणी दिता. मागीर चोत्राय दवर पळय, जेन्ना तूं कोश्टान आसताय, जेन्ना तूं त्रासान आसताय, जेन्ना तूं प्रॉब्लमान आसताय, ह्या भाशेन चालते भाशेन तूं सोर्वेस्पोराक भासावणी दिताय. आनी जेन्ना ते प्रॉब्लम पयस जाता तेन्ना
ओ तुका पळय ते सर्वीस मेळल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान तुका ते भुरग्यांचे बेसांव दिल्या उपरांत सर्वेस्परान तुका बेसांव दिल्या उपरांत तुवें पळय जी बासावणी दिल्या पळय ती आतां पुरी करपाक तितलें सोंपें न्हय. हें घडचें ना अशें हांव म्हणना, पूण तें तितलें सोंपेंय ना. पळय जेन्ना मनीस कासान आसता पळय जेन्ना तो उपाशी आसता पळय तो एक भाशेन उलयता पळय तें दुसरेंच, पूण जेन्ना भूक पळय काबार जाल्या उपरांत तो मागीर आनी वेगळें उलयता. चालत्या भाशेन मनशाचो असलोच स्वभाव. आनी त्या पासत जेन्नाय तूं त्रासान आसताय तेन्ना पळय ज्यो कितें बासावणी दिताय पळय ते बारीक चिंतून सर्वेस्पराक बासावणी दी. जेन्ना तूं खुशाल बरीत आसता पळय तेन्ना पासून तूं चिंतून तूं कितें सांगता तें सांग. आनी जेन्ना तूं संतोशान बोल्लो आसता तूं थिंगासर पासून कितें नाका जालेलें उलयताय. आनी तुका पळय तुजें कितें काम जालें तें खुशालकाय आसा म्हणून गाय करून तूं कितें तरी उलयताय, तुज्या तोंडाक येता तें उलयताय. हें अशें तुवें मातशें ध्यान दिवचें. तूं ओवर एक्सायटेड जावन जेन्ना तुका कितें बरें बेसांव मेळला पळय तेन्ना तूं बरें मुडान आसाय त्या वेळाचेर जेन्ना कोण तुजे लागीं मागता तेन्ना तूं म्हणटा तूं कांय भियेनाका हांव तुका दितलो तूं वच. पळय केन्ना तूं कितलो खुशाल आसाय वो केन्ना तूं कितलो त्रासान आसाय पळय त्या वेळाचेर तुजे जिबेचेर तुवें ताबो दवरचो. जायते फावटी जेन्ना पळय तूं कसलो निर्णय घेता तेन्ना परिस्थिती तूं पळोवन तूं मागीर निर्णय घेताय आनी मागीर ती परिस्थिती नॉर्मल जाल्या उपरांत तेन्ना पळय तुवें कितें म्हटलाय आनी जें कितें तुवें बासावणी दिलाय तें तूं पुरें करूंक पावनाय. फारो पळय जेन्ना त्रासान आसलो फारो जेन्ना तो आकांताक सांपडलो पळय त्या वेळाचेर तो कितें तिका म्हणटा हांव सर्वेस्पराचें आयकतलों, सर्वेस्पर जें कितें सांगता तें हांव करतलों, तुमी ताची पोट जा आनी हांव तुमकां वसोंक दितलो ह्या भाशेन ताणें म्हणलें. पूण पळय ते आकांत पयस गेल्या उपरांत मागीर तो कितें कोत्ता जेन्ना पळय ते त्रास पयस गेले तेजे उपरांत ताचें खरो रूप मागीर भायर सरता. ताजें मन मागीर निबोड जालें. ह्या पासून तुका हांव म्हणटा जेन्ना तूं त्रासान आसताय जेन्ना तूं कोश्टान आसताय जेन्ना तूं आकांताक सांपडलो आसताय तेन्ना तूं सर्वेस्परा लागीं मागणें करता म्हणटा सर्वेस्परा ह्या उपरांत मागीर हांव बऱ्या भाशेन म्हजें जिवीत हांव सारतलो, पवित्रपणान हांव म्हजें जिवीत तेंकां सारतलो. ह्या भाशेन तूं त्रासान आसता पळय तेन्ना तूं म्हणटाय. एका दोतोरान असो सर्वे केलो. अमेरिकाचे क्रिश्चन हॉस्पिटलान ही सर्वे घेतली. तो एक क्रिश्चन दोतोर आसा आनी त्या हॉस्पिटलान कोण पळय एडमीट जाता ती पेशंटा पासत तो सदांच मागणें करी मागीर तांकां तपासतालो. उपरांत जेन्ना तो हॉस्पिटलान ह्या भाशेन मागणें कोत्तालो तुमकां सजमिकाय मेळता पळय तें अशें हांव सांगता म्हणल्यार 100 लोकांक ती अशें मागणें कोत्ताले थिंगा सोम्या सारकीच भलायकी पिड्यार जाल्या, आमचो जीव आतां त्रासान पडला, कितले दीस आमी जियेतली आमी नोको, आमकां बरो वचना अशें म्हणटा. आमचे चुकींक तूं बोगसोणें दी, आमचे पातकांक तूं बोगसोणें दी आनी आमची पातकां बोगोस तूं आमकां सुरक्षीत दवर. हांव जिवीत भर ओत्मीक जिवीत जियेतलो. अशें जायते लोक जेन्ना पळय ते दुयेंसांतल्यान फटफडटा तेन्ना तो अशें ते म्हणटाले सोम्या तूं आमचेर काकलूत कर, तुजी गोवाय जावन हांव जियेतलो. ह्या भाशेन ती मागणें करी आनी दोतोर म्हणटा पळय जेन्ना ती बरी जातात पळय ती मागीर ह्या भाशेन कोत्ता पळय पयलीं ती रोडोन सर्वेस्परा कडेन विनवंती कोत्ता आनी मागीर ती बरी जाल्या उपरांत 100 90 आनी 7 लोक बसून तिका सर्वेस्परा लागीं परतून ते येवंक नान. 90 आनी 60% लोक आपल्याचे ते बासवणी सोदता. हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाल्या उपरांत सर्वेस्पराक विसरले. 96% लोक पळय पवित्र पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा 10 लोकांक पळय कोडीचें दुयेंस आसलें तेणें म्हणलें सोम्या आमचेर काकलूत कर ह्या भाशेन ती विनंती कोत्ता. तेन्ना जेजू तेंचेर काकलूत केली आनी तांकां बरें केलें. ताजे उपरांत ताका दिनवासूंक कितले लोक थंयसर परतून आयले 10 लोक बरे जाले. फकत एकलोच परतून आयलो. जेन्ना ते आकांताक सांपडलेले कोडीचें दुयेंसान आसलोले जेजू कडेन येतात आनी ते कडेन विनंती कोत्ता. बरें जाल्या उपरांत ताणें सर्वेस्पराची महिमा करची आसली. तांचें ओत्मीक जिवीत ताणें दाखोवंक जाय आसलें. अशें तांणी करूंक ना. ताचो अर्थ तुमी जाणा म्हणल्यार 90% लोक ते सारके जाल्या उपरांत सर्वेस्परा कडेन येवंक ना. हें सारकें न्हू म्हज्या भाव भयणांनो.
जेन्ना तूं त्रासान आसताय ओ जेन्ना तूं बरो खुशाल आसताय, ह्या दोनी वेळाचेर तूं जें कितें उलयताय, तूं जें कितें भासावणी दिताय, त्या उतराचेर त्या भासावणेचेर सारकें रावप इतलें सोंपें न्हय. ह्याच भाशेन जेन्ना तूं सर्वेस्परा कोणे ओ मनशां कोणे पळय जें कितें तूं भासायताय तें, आनी त्याच भाशेन जेन्ना सगळें बरें आसता आनी तूं खुशाल बरीत आसताय, जेन्ना सगळें सारकें आसा आनी बरे भाशेन चलता तेन्ना पसून पळय तूं जें उतर दिताय, भासावणी दिताय, तूं चोत्राय दवर. सर्वेस्पर आवडेता तूं फारोआ भाशेन जावचो न्हय. भासावणी दिवन मागीर नेगार वयताय ते सर्वेस्पराक पसंद ना. सर्वेस्पर आवडेता तूं वय म्हणटा पळय ते वय आसूं दी, ना म्हणटा पळय ते ना आसूं दी. अननेस आनी सफिरा भशेन तुमी बरी जाणाव. जी जमीन ताणें विकलेली तातूंतल्यान सगळें ताणें सर्वेस्पराक दिवंक जाय आसलें अशें तें आवडेतालें, ही तांची इच्छा आसली. पूण जेन्ना पळय ताणें ती जमीन विकली, आमी नको पळय जें मोल पळय ते जमनीक तांकां मेवलें पळय तें तेका सुबेज मेवला जायत. जमीन विकल्या उपरांत सगळे पयशे जे मेवतले पळय सर्वेस्पर दितले अशें ताणें भासावणी दिल्ली. तांची भासावणी ताणें पुरी केली काय ना. तांणी वद्दें लिपोवन दवरलें आनी वद्दें उरलां पळय तें हाडून धर्मदूताच्या पांयाशी हाडून दवरलें. ताणें आपल्याची जमीन विकल्या उपरांत जे पयशे मेवले पळय ते वद्दे पयशे सोमयांक दिले. तुमचे मदें कोण आसा काय तुमची शेतां वा जमीन विकल्या आसल्या, ओ तुमी तुमचें घर विकला, ओ तुमचे मदीं कोणाचे अशें विचार आयल्या काय? तुजें कार ओ तुजी जमीन ओ तुजी तें शेत ओ तुजी ती जमीन थंयसर तूं तें विकूंक सोदता आनी म्हणटाय पळय ते बरें मोल मेवत जाल्यार वद्दें हांव सर्वेस्पराक दितलो. तुज्या मनान असलो विचार आयला काय? ना, तशें तें येवचें ना. हो बायलेन तुजें तुका अशें म्हटलां जायत. राती हांवें एक सपन पळयलें आनी त्या सपनांत आमी पळय जें आमचें घर विकता पळय तें, वय आमचे 2 मायेचें पळय तें घर आमी विकता आनी बरें मोल मेवत जाल्यार आमी तें विकतले अशें पळयलां. कसलें सपन तें? घर तें बरें मोलाक विकलां अशें तुवें सपनान पळयलां? वय अशेंच हांवें तें पळयलां. आमकां बरें मोल मेवलां तें आमी अशें पळयलां. तें एकदम खुशालकायेचें तितलेंच न्हय. आनी थंयसर कितें जालें? ह्या 2 मायेचें बिल्डींग आमी विकलां पळय अशें हांवें सपनान पळयलां. पूण हांवें सपनान अशेंय पळयलां तेतूंतले वद्दो भाग आमी सर्वेस्पराक दिलो. आनी बायल अशें म्हणटा जाल्यार गो कितें म्हणटा तुमी सांगात? कांय नजो. घोडेक तें आमचें घर आसा वो कितें आसा सगळें तो सर्वेस्परानूच आमकां दिलां. जरी तर आमी सर्वेस्पर तातूंतलें वदें दिलां तितूंतलें कितें व्हरतें? गो अशें म्हणत ओ अशें म्हणत आरे तुवें हें कसलें सपन पळयलें काय? हिंगासर तें घर विकूंक त्रास जाता तितूंतल्यान तूं वद्दे पयशे जाल्यार सर्वेस्पराक दिवंक सोदताय असल्या सपना विशीं तूं म्हाका सांगना काय? येस, आतां तुमी आयकात इश्टानो. अननेस आनी सफिरान आपल्याची ती जमीन विकली. ते सर्वेस्पराक सगळें दिवंक सोदताले. तुमी सर्वेस्पराक सगळें दिवंक सोदतात? थोडे जाण 10 वांटो पसून तिंगा सोदिना. ती जाल्यार सगळें दिवंक सोदतालीं. हाचे विशीं मातशें एक पावटी चिंतात पळय. तांचे ओत्मिकाय सर्वेस्पराक दिवपाचें तांचें मन कशें आसलें तुमी चिंतात. सगळें दितले एकदम बरे विचार. पूण जेन्ना ताणें ती जमीन विकली आनी ताजे पयशे मेवल्या उपरांत आतां ते सगळें दिवंक सोदिना, वद्देच दिवंक सोदतात. आतां तुमी चिंतून सांगा, ताणें सारकें केलां ओ सारकें करूंक ना? आमी तांचे विशीं हांगासर कांय वायट उलयनात. जरी तुमी तांचे वाटेन आसलीं जाल्यार तुमी थिंगासर कितें करपाचें आनी तुमी जरी तर जी तुमकां बेसांवां मेवल्यान तातूंतल्यान तुमी वद्दें दिवपाचें तेणें कोशिश केला काय? असले विचार तुमच्या मनान येयला काय? ना, पूण तांच्या मनान आयलें सगळें दिवचे खातीर. तुमीच सांगात तें तुमचें बरें आसा वो ना? ती बरीं आसा. बरें आसा ती सगळें दिवंक सोदताले पूण ती दिवंक पावंक ना. आतां तरी वद्दें तरी दिलें. आतां अशें पळय जाल्यार ती आमच्या वण बरी न्हू काय? पूण सर्वेस्परान तें मानून घेवंक ना. कित्याक तांणी भासालें तें मोडलें. आतां पळोवया. इतिहासाचें पुस्तक 5 तातूंतल्यान आमी पळोवया. अनन्यासाचो मनीस आनी सफिरा म्हणटा पळय ताणें थिंगासर खंयची जमीन विकली आनी ताका मेवलें पळय तें मोल तें तितूंतलें ताणें आपल्याक दवरलें आनी ताजी बायलेक खबर आसली आनी त्या पयशांतलो एक भाग हाडून धर्मदूताच्या पांया लागीं हाडून दवरलें. पेद्रून ताका म्हणलें, हे अनन्यास, सैतानान तुजें मन कित्याक थिंगासर भडकायलें आनी तूं पवित्र आत्म्यांक फटी मारली आनी तितूंतले थोडे पयशे तुवें तुकोडें दवरले. जेन्ना मेरेन ती जमीन तुकोडें ती तुजीच नासली आनी विकल्या उपरांत ते तुजेच तूं थिंगा आसली. तुवें तुज्या मनान हें कित्याक चिंतून आयलें कितें तुवें सर्वेस्परा कोणें थिंगासर फटी मारलें मनशांक न्हय, तुवें ताका फटी मारली. हांव तुमकां हेंच सांगूंक सोदतां.
फारोवान फोट मारली. फारोवान सर्वेस्पराक फोट मारता. फारोवान सर्वेस्पराक भासावणी दिली. कितें जरी तर याकांत गेले जाल्यार तू सांगताय पळय तें आयकतलो. हांवें कितें सांगल्यार तें हांव करतलो. इस्रायली लोकांक हांव वसोंक दितलो. आकांत तर थिंगासरले गेले पूण ताची भासावणी ताणें पुरी करूंक ना. आकांत गेल्या उपरांत ताचें मन बदललें. ताचें मन निबड जालें. वो फारोवाचो स्वभाव. फारोवाचो पळय जो वो स्वभाव तो अननियास आनी सफिराचे भितर दिश्टी पडटा. तेन्ना कितें घडलें तुमी जाणो. अननियास आनी सफिरा दोगांय मेली. ताणें आपल्याचें उतर सारकें दवरूंक ना त्या पासत. तुवें सर्वेस्पराक जी भासावणी दिलाय ती भासावणी तुवें पुरी करची. जायते पावट अशें घडटा. सतीश कुमार म्हणल्यार हांवच. सर्वेस्पराक हांव अशें म्हणटा पळय सर्वेस्परा हांव ह्या भाशेन सेवा करतलो त्या भाशेन सेवा करतलो आनी ह्या भाशेन हांव म्हजें जिवीत थिंगा सारतलो अशें हांव सर्वेस्पराक म्हणत आसता. आनी ते भासावणेचें नांव नदर मारीत आनी सर्वेस्पराक पळय जाय सर्वेस्पराची जी इच्छा आसा जितल्यान मेहनत करूंक जाय ती मेहनत हांव कोत्ता. आनी ती मेहनत हांव पुरी करता जाल्यार ही प्रश्न विचारीत जाल्यार पासिंग मार्कूय मेळचें ना. जेन्ना हांव म्हाकाच पळयता जेन्ना हांव म्हाकाच तपासता पळय सर्वेस्पर जें सांगता पळय ते कडल्यान हांव पयस आसा अशें जेन्ना हे बाबतींत हांव चिंतता तेन्ना म्हाका एकदम वायट दिसता. बरेंच दूख जाता. सर्वेस्पराक भासावणी दिवप आनी तें पुरें करिना जाल्यार तें सारकें न्हय. हें जें कोणूय करता जाल्यार तें सारकें न्हय. तूं उतर सांगता पळय तें रावचें तेंच सर्वेस्पर आवडटा. जे पळय सांगता तें आयकना जे करूंक जाय पळय तें करिना तांचे लागीं तूं वच अशें म्हणटा. ह्या भाशेन सर्वेस्पर मोजेसाक परतून म्हणटा मातशें तुमी आयकात. मिनिस्ट्री करप म्हणल्यार तितलें सोंपें न्हय. आयकात सेवकांनो. जंय खंय रावन तुमी आयज हें उतर आयकता सभेचे पास्टर तुमी मातशें आयकात. आनी बरी खबर सांगता पळय ते सगळे सेवक मातशें आयकात. मिनिस्ट्री करप म्हणल्यार तितलें सोंपें न्हय. सर्वेस्परा विशीं सांगप सर्वेस्पराची बरी खबर सांगप तितलें तें सोंपें न्हय. आनी चड करून त्या लोकांक पळय जी तूं सांगता पळय तें आयकोच ना तांकां. आनी घोडेक तूं बरी खबर कितलेय बरे भाशेन तांकां प्रचार करीत तरी आसतना लोकांचें मोदें बदल दिना तसलें लोकांचें मोदें. चड करून पळय तें तूं सांगताय पळय तें आयकना पळय तांचें मोदें काम करप सोंपें न्हय. मोजेसाकूय तें सोंपें नासलें. थिंगसर तो आतां 7 फावटी वचून परतून आयला. ज्या भाशेन सुण्याची पळय शेंपडी वांकडी ती वांकडीच तसोच तो फारोय आसलो. तर मागीर परतून सर्वेस्पर म्हणटा मोजेस वच. बरें आसा सर्वेस्पर आतां हांव वयता. कितें करूंक जें हांव सांगता पळय तेंच सांग. आयकात सेवकांनो. सर्वेस्पर जें आमकां सांगूंक सांगता पळय आमी फकत तेंच सांगचें. आयज बरे भाशेन सेवकाय करता पळय तसले जुने लोक आसा. सर्वेस्पराचें उतर सारकें सांगता पळय तसले. सर्वेस्पराचे स्वताचो प्रचार करता पळय तसले. नाश जाता पळय त्या लोकांक थारोणेचे बरी खबर सांगता पळय तसले. असले लोक जाल्यार आयज जायते उणे जाल्या. शुगर कोटेड मेसेजेस वयल्या वयर देवाचें उतर सांगता. कोणाक चड तिंगा त्रास दिवंक सोदिनात. वयल्या वयर बरें उलयतात. सगळ्यांनी म्हाका पळोवन म्हणूंक जाय हो बरो मनीस म्हणून बरो सेवक अशें तांणी म्हणचें. जायतो लोक आयज अशेंच चिंता. म्हज्या भावा भयणांनो मागता आयकात. सतीश कुमार जेन्ना पसून पळय तो उतर प्रचार करीत आसलो एका व्हडल्या मनशान अशें म्हणलें ब्रदर तूं पळय उतर स्वता आसा पळय तेंच तूं प्रचार करताय. शिटकावणी दिवन तूं देवाचें उतर मांडटाय आनी ह्या भाशेन तूं प्रचार करीत जाल्यार जायते लोक तुजें तें आयकोचोच ना. ते तुका आपल्याच्या त्या शारांत येवन तुका ते प्रचार करपाक थिंगा आपयचे ना. एका दिसा म्हाका कोणें आपल्याचे सोबेन प्रचार करपाक आपयलो आनी थंयसर वचून हांवें प्रचार केलो. थंयसर जो म्हाका पळय ज्या मनशान म्हाका थंयसर व्हेलोलो ताका थंयसर तेंच्या कमिटीन आपयलो आनी ताका बरोच बोब मारली. तेंच्या तोंडाक येता पळय त्या भाशेन तांणी म्हटलें बरोच ताका तापयता. तूं पळय त्या सतीश कुमाराक आपयल्या उपरांत तूं म्हाका हिंगासर इतलो तापयताय. म्हज्या विशीं तुवें तांकां कित्याक सांगलोय. आमी ज्या भाशेन सोरो पियेतात हिंगा थिंगा भोंवतात तें कित्याक सांगलोय. पळय आमी कशीं पातकी कामां करतात सर्वेस्पराची भेटी बसून आमी थिंगा सोदता हें सगळें तुवें ताका सांगलोय. आनी तो स्टेजीर रावन थिंगासर आमकांच तापयता. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें मातशें आयक पळय हांवें ताका तुमचें कांयच सांगूंक ना. आमचे सभेचे विशीं तुमचे विशीं कांयच सांगूंक ना. तुवें तांकां सांगूंक ना जाल्यार ताका इतले कॉन्फिडन्सान तो कसो थिंगा उलयतालो.
प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी थिंगासोर ते कितें कोत्तात पळय, आमी सगळे जे कितें कोत्तात पळय तें हें सगळें जाल्यार तेणें सारकें सांगलें न्हू. तो कांय नको जाल्यार उतरा प्रमाणे तो कसो सांगता काय? कल्वरी टेंपलान पयली पावटी येता पळय जायतो लोक अशें म्हणटा, हांव कितें कोत्ता, कसलें जिबी जें येता पळय तें सगळें थिंगासोर ते सांगतात. वोय, हें ताजी वाट. पवित्र आत्म्याच्या सांगातान जे कोण पळय थिंगा मिनिस्ट्री कोत्ता आनी खरेंचपणी जे कोण हें आयकोतात पळय तांकां सजमिका येता, तांकां सर्वेस्पोर आमचे लागीं सारके सुटावे करून तो उलयता. हांव कितें कोत्ता पळय, कशें जिबी जें येता पळय थिंगासोर सर्वेस्पोर आमचे लागीं उलयता. आमचो सर्वेस्पोर सारको तो उलयता. आमचे सर्वेस्पोर जे कोणाक आपयला पळय तांचे लागीं तो सारको उलयता. आपल्यान वेचून काडला पळय ते सेवका वरवीं सर्वेस्पोर उलयता. जेन्ना दुयेंच मनीस खंयच्या कंडिशनान थिंगा पावता, ताचे दुयेंस पळय कितलें ते मारकान ताका पळय कितलें नुकसाण जायत, कसो पळय तो जीव वयता हें तो ताका सोजमलें जाल्यार तो मागीर थिंगासोर आपली तपासणी कोत्ता. वखदांक तो मागीर व्हॅल्यू दिता. दोतोर खंयच्या एका मनशाक जो आयज आसा फाल्यां मरतलो, तुका कांय जावचें ना, तूं फाल्यां बरो जातलो अशें तो ताका म्हणत आनी बेश्टीन तिका वखदां बरोवन दीत. एका सुमारान तें बरें जातलें आनी तूं पळय एका वखदान ती घे आनी तूं बरो जातलो अशें म्हणून दोतोर ह्या भाशेन दोतोर तो ताका सांगत जाल्यार तो मनीस पळय त्या वखदांचो इतलो वालोर दितलो काय? बरें आसा, हांव सोरो पियेतलो, हिंगा थिंगा भोंवतलो पळय थिंगासर वखदां आसा न्हू, वखदां घे जाल्यार ते वयतले. आयज ह्या भाशेन जायतो लोक प्रचार कोत्ता. तूं पळय कितलीं पातकां कोर, कितलेय पावटी पातकां कोर, जें पाटी केलां जें आतां कोत्ता आनी फुडार तूं करपाचो आसाय. सर्वेस्पोर आपल्याची कृपा देंवयतलो आनी सर्वेस्पोर तुका कशेय भाशेन स्वर्गार व्हरतलो अशें प्रचार कोत्ता. आनी तुमी जाणान सदिसमान कितें कोत्ता, कुरपेक तो मोहिमा दिता. कुरपेचो कितें महत्व पळय तो लोकांक सांगता. ह्या भाशेन जोरी तुमी पातक कोत्ता जाल्यार ताजी सजा कितें, ताजो परिणाम कितें पळय हें गमल्या उपरांतूच तेन्ना पळय तूं जेजू क्रिस्ताची कृपा, जेजू क्रिस्ताचो मोग, ताजो पळय तो महत्व कितें आसा तुवें कोमतलें. सतीश कुमार कुरपेचे विशीं तो कांयच सांगोना. हें स्फोट, हें उतो लोकांक भिरांत दिवपाक न्हय. कुरपेचे मतलब कितें पळय तो दोरी एका पातक्या मनशाक ताका सजमोंक जाय जाल्यार एकदम गरजेचें. जें तें पातक कोता ताजी सजा पळय कितले पळय त्रासाची पळय ही खबर पळय ती तो जाणा जावंक जावो. तेन्ना तो पश्चाताप करतलो आनी आपल्याच्या जिवितांत ताका तें बोक्षणे मेवतलें. जेजू क्रिस्ताची दया आनी ताजी कृपा अनुभवंक जाय जाल्यार त्या मनशाक गमोंक जाय पळय तो कितलो व्हडतो पातकी म्हूण. हें ताणें जाणा जावंक जाय. पातक केल्या उपरांत ताका कितें सजा मेवता पळय हें ताका जाणा जावंक जाय. तेन्नाच पळय तो जेजू क्रिस्ताचे तें बोक्षणे ताचे कृपेक ताका गोमतले आनी ताका ताजी ओळख मेवतली. हेंच तें सतीश कुमारा वरवीं सर्वेस्पोर उलयता. तो सारके सुटावे करून कित्याक उलयता, हे सर्वेस्पोराची वाट जावन आसा. ही पवित्र आत्म्याची ती वाट. फारो जेन्ना तो त्रासान आसलो पळय तेन्ना ताणें बासावणीक दिली, ती ताणें पुरी करूंक ना. अननेस आनी सफिरानूय जेन्ना तांचे लागीं सगळे आसले पळय ताणें बासावणी दिली, तांणी ती पुरी करूंक ना. दोगांयकी सजा मेवली. त्या पासत जेन्ना पळय तूं सर्वेस्पोराक ओ खंयच्या मनशांक जेन्ना पळय तूं बासावणी दिता पळय तेन्ना सावंड मायंडांतल्यान ताजो अर्थ तुमी जाणाव. बारीक तुवें चिंतून बऱ्या तुज्या आत्मीक रुपान तुवें थंयसर उलोवचें, बासावणी दिवची. सर्वेस्पोराक बासावणी दिवन ती मागीर पुरी करिना पळय तें सारकें न्हय. तुवें बारीक चिंतून थंयसर बासावणी दिवची. सगळीं आतां आमी मागणी करुया. सगळीं आमच्या बरोबर मागणी करची. म्हज्या सोम्या, आमी उलयता पळय तेका आदार दी. बासावणी पुरी करच्याक तूं आमकां आदार दी. तूं दिताय पळय ती कृपा ताचो आमी फायदो घेवचो न्हय बापा. तुजे आनी तुजे कृपेची आमी आदार आनी ताका मान आमी दिवचो. असलें मन आमकां तूं दी. आयज आमी दुख्खी आसलीं बापा, निराश आसली, सारके त्रासान आसली, पूण तुज्या उतरा वरवीं तुवें ताकद दिल्या. बरे दीस येतोले, मागण्यांचो जबाब तुका मेळटलो हें तुवें आमकां सांगलां. बापा तुका सगळी दिनवासनी. जी कोणेन पळय तुजें उतर आज आयकलो पळय तांकां सगळ्यांक गोठाय तुवें दिलें. तांचो भावार्थ तुवें थिंगासोर वाडयलाय. तुका सगळी मोहिमा.
आमकां बरे भाशेन पवित्रपणान जिवपाची आदार कोर. मिनिस्ट्री बरे भाशेन करपाक आमकां तूं आदार कोर. सर्वेस्वाचो मोग दुसऱ्या वावरान आनी मिनिस्ट्रीन दाखोवपाचे तुमकां आदार दी. असली कुरपा तूं आमचे सगळ्यांचे देवय सर्वेस्परा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.